नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार। हांव दीप्तिका कोडकार। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयच्या दर्यादेगेर जाता हेडपी सुण्यांचो पर्यटकांक त्रास। सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण। पर्यटकांच्या सुरक्षेविशीं केला हुस्को व्यक्त। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनाक गोंयांत दिलो नेटान येवकार। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजप सरकार परतून येतलो सत्तेर। मुख्यमंत्री सावंतान केलो दावो। पोरणे गोंया गांधी सर्कला कडेन चिमलकारांचें जालें महाआंदोलन। प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाचे पत्र पर्यटन संचालक कशें करपाक शकतात जारी। आंदोलकांचो प्रश्न। पुणे मानसवाड्यात लायटीचो खांबो पडून कामगाराक दुर्दैवी मरण। माड्डोळ पुलिसांनी केलो घडणुकेचो पंचनामो। विधानसभेत जाली आश्वासन समितीची बसका। 3 वर्सां पयलीं सभाघरात दिल्ली आश्वासनां अजून जावंक ना लागू, सांगता आमदार विजय सरदेसाय। आणि फातोडा हाऊसिंग बोर्ड वाठारात जाल्ल्या सुरी हल्लो प्रकरणात अली कलंदर शेखाक आयले मरण। या प्रकरणात पुलिसांनी 4 जाणांक केले अटक। तपास सुरू। आता खबरो विस्तारान। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन गोंयांत दाखल जाले। तशेंच तांकां भाजपाच्या कार्यालयांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री तशेंच आमदारांनी येवकार दिलो। ह्या वेळार गोंयभरांतले भाजपाचे व्हड संख्येन कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार कार्यकर्त्यां वांगडा तांच्यांनी संवाद साधलो। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजप जिखून सत्तेर येतलो असो दावो ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो। गोय प्रदेशाच्या वतीन सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनजी हांचे खूब खूब स्वागत करता। नेटान ताळयो वाजून सगळ्या जाणांनी स्वागत करताय। पयलेच फावटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत माननीय नितीन नबीनजी हे गोंयांत आयल्या। तुमचो सगळ्यांचो उत्साह पळोवन नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्त्यांचो उत्साह एअरपोर्टा वयल्यान तो हांगासर तमाम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगासर आयल्या। त्यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता। 2 दिसाच्या कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेगवेगळ्या कडेन कार्यकर्त्या खातीर आसा। ते सगळे कार्यक्रम सगळ्या जाणांनी अटेंड करचे आणि असोच उत्साह जो आसा हो 2 दीस तांच्या सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी दाखोवन दिवचो। परत एकदा तुमचो व्हडा प्रमाणात आसलेलो प्रेम भारतीय जनता पार्टीचेर आसात, नरेंद्र मोदीजीचेर आसात आणि आता नितीन नबीनजींचेर आसात हो तुम्ही दाखोवन दिवचो हे सांगपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांचें स्वागत करता। आणि नक्कीच तांचें मार्गदर्शन हे आमदार, खासदार तसेच कार्यकर्ते या सगळ्यांच्या खातीर मेळटले। ते आमकां सातत्यात तांच्या लिडरशिपीच्या सकयल परत एकदा भारतीय जनता पार्टी 2027 गोंयांत सत्ता येतली आणि 2029 परत एकदा देशात आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी भाजपाच्या सगळ्या आमदारां वांगडा बसका घेतली। हे बसकेक दरेकी आमदारां वांगडा सविस्तर चर्चा केली। येवपी विधानसभा वेंचणूक जिखपा खातीर रणनीती निश्चित केली। राष्ट्रीय अध्यक्षान सखोल मार्गदर्शन केलें तशेंच शेनवारा जावपी बसकेत ते कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली।
भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी गोंयांत आयिल्ले आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या आमदारांची बैठक तांच्यांनी आता घेतली. पुराय पर्टिक्युलरली सगळ्या दलांच्या बरोबर तांच्यांनी 1-to-1 डिस्कस केली आणि पार्टीचे फुडलें इलेक्शन जिखपाचें आमच्या 2027ची रणनीती तांच्यांनी आतां ठरयला. तांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केलें आणि ओवरऑल संघटनात्मक काम कशा पद्दतीन फुडें व्हरपाचें, लोकांच्या मदीं लोकांचें कामां कशा पद्दतीन करपाचें हाजेरूय तांच्यांनी मार्गदर्शन केलें. म्हाका खात्री आसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत पयलीच फावटी गोंयांत आयले. तांचें मोठ्या प्रमाणात स्वागत जालां. म्हाका खात्री आहा की आयज आनी फाल्यां 2 दिसां ते मॅक्झिमम कार्यकर्त्यांक फाल्यां तांच्या कार्यकर्त्यांच्या खातीर तालिगांव कम्युनिटी हॉलांत मिटींगूय आहा. ताका मोठ्या प्रमाणात त्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करता. पोरणे गोंया गांधी सर्कला कडेन चिमलकारांनी महाआंदोलन केलें. ह्या आंदोलनाक तांकां काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी तेंको दिलो. प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाचें पत्र पर्यटन संचालक केदार नायक कशें जारी करपाक शकतात असो प्रश्न आंदोलकांनी केलो. तशेंच योग्य पत्र मेळना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचो निर्णय चिमलकारांनी घेतला. चिंबलाच्या वादग्रस्त प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल प्रकल्प आड सुरू आशिल्लो संघर्ष आनीक खड जायत चल्ला. शुक्रारा चिंबलाकार पणजेत महाआंदोलन करतले म्हूण कळ्ळे उपरांत पणजेत कलम 163 लागू केल्ले. ते खातीर चिंबलाकारांनी रातयात आंदोलनाची सुवात बदलून ते आंदोलन पोरणे गोंया दवरले. सरकारा कडल्यान फकत प्रसिद्धीपत्राच्या आदाराचेर आश्वासन मेळिल्ल्यान तिडकिल्ल्या चिंबलाकारांनी शुक्रारा पोरणे गोंया गांधी सर्कला कडेन आंदोलन केलें. आमची जमीन आमचो हक्क अशी घोशणा दीत लोकांनी आंदोलनाक गर्दी केल्ली. कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण व्हडलो पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. प्रशासन स्तंभ हो प्रकल्प सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत येता, तर युनिटी मॉल हो प्रकल्प पर्यटन खात्याच्या कार्यक्षेत्रांत येता. अशें आसतनाय पर्यटन संचालक केदार नायक प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाविशीं पत्र कशें जारी करपाक शकता असो प्रश्न चिंबलाकारांनी केलो. जो मेरेन संबंधीत खात्या कडल्यान अधिकृत आणि कायदेशीरपणान लेखी पत्र मेळना तो मेरेन सरकाराचेर विश्वास दवरचे नात अशी ठाम भूमिका चिंबलाकारांनी घेतली. फकत तोंडी आश्वासन दिवन आंदोलन थांबपाचें ना. जो मेरेन लेखी आश्वासन मेळना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिली. 2 दीस पयली प्रेस नोट येयलो. टुरिझम डिपार्टमेंटान प्रेस नोट काढलो की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ या दोन्ही प्रोजेक्ट्स चिंबलाच्यान शिफ्ट करता म्हणून. मागीर सीएमानूय स्टेटमेंट दिले. त्याच्यानंतर आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन क्लॅरिफाय केले की आमकां रिटर्न कम्युनिकेशन कांयच ना म्हणून आम्ही आमचो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू दवरलो आणि आयचे जे मिटींग आसा तीवूय कंटिन्यू दवरली. ते जातकीर काल परत एक टुरिझम डिपार्टमेंटासून लेटर येता रातचे काल 10 सुमार लेटर येता आणि त्या लेटराचेर केदार नायक जो टुरिझम डायरेक्टर आसा तो सायन मारता. पयलीं म्हटल्यार आमी ते लेटर आउटरायट रिजेक्ट करता. आमी ते लेटर एक्सेप्ट करिना आणि त्याची वेगवेगळी कारणां आसा. मजगती ह्या आंदोलनाक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांचे सयत हेर फुडाऱ्यांनी आंदोलकां वांगडा संवाद साधून तांकां तेंको दिलो. हे सरकार थळाव्या लोकांच्या भावनांचो विचार करिनासतना प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. लोकांच्यो भावना मतींत दवरून युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोनूय प्रकल्प स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटेन दिली. हे प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रात येनात तरी थळाव्यांचे मागणे प्रमाण अधिकृत पत्र जारी केले. पूण आता ह्या विशयाचेर कांय जाण राजकारण करपाक सोदतात असो आरोप मंत्री खंवटेन केलो. आता वेटलँड थंय उरले, बाकीचे खंय उरले. जेन्ना तांकां कळ्ळें की वेटलँड आनी कॅचमेंट एरियेन ना आनीक नॅरेटिव्ह तयार जालो. पूण एकदा प्रश्न पडटा हो पॉलिटिकल काय इश्यू ऑफ द पर्टिक्युलर मॉल. ते जेन्ना संवाद मुख्यमंत्र्या कडेन जालो एक कॉन्शियस डिसिजन घेतलें की सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वी विल रिस्पेक्ट. आणि जरी सेटलमेंट एरियन आसलो, जरी हायवेच्या कुशीक आसलो, जरी कॅचमेंट एरिया आणि झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर आसलो तरी सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आयकून प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल आमी शिफ्ट करुया म्हणून. आता हें दिलें. ताज्या मागीर तांणी सांगलें की लेटर आमकां जाय. लेटरूय दिलें. सो आता प्रश्न आसा की मुख्यमंत्र्यान एज अ हेड ऑफ द स्टेट हॅज कमिटेड एंड टोल्ड देम युनिटी मॉल थंय जावचो ना, अंडरस्टँडिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल.
युनिटी मॉल प्रश्नाविशीं मुख्यमंत्र्यांचें कितें आश्वासन दिलां ताचेर आपल्याक विश्वास आसा. हो विशय मुख्यमंत्रीच बरे तरेन हाताळपाक शकता अशें आमदार रुदॉल्फान सांगलें. प्रोटेक्ट जो आसा तरी कंटिन्यू आसा तेन्ना सरकार तांकां स्टोरेज फीडबॅक दिला की ते शिफ्ट करतले सो हेजेर तुमी कितें म्हणटा? पळय सीएमाक इन्शुरन्स दिला न्हू तेजेर म्हाका विश्वास आसा आनी सीएमान सांगला पळय तशें जातलें. सो तुमी तेंचे कडेन उलयतले बी की ते एज्युकेशन करता ते फाटी घेवचो बी म्हणून? पळय तेंचे उलोवप सीएमा कडेन चालू जाल्लें न्हू तेका सीएम बरे भशेन हँडल करतलो. पूण सर ते म्हणटा की टुरिजमान जे लेटर दिला ते नाका म्हणटा आमकां. पळय आतां सीएमा कडेन उलोवन ते करूंक जाय बरे भशेन आनी सीएम तेंगे सोंपलें करतलो. एक फावट तेणें पळय सांगलें न्हू की आपूण शिफ्ट करतलो म्हणून ते 100% तो करतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पुणे मानसवाड्यात लायटीचो खांबो पडून एका कामगाराक मरण आयलें. हो कामगार मूळ बिहारचो आनी प्रकाश कुमार अशें ताचें नांव. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मानसवाडा पुणे वाठारांत वापरी नाशिल्ले 2 खांबे काडटालो तेन्ना एक खांबो ताचेर पडून ताका जाग्यारूच मरण आयलें. भाड्डोळ पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केला. फुडलो तपास सुरू आसा. शुक्रारा विधानसभेत आश्वासन समितीची बसका जाली. बसकेक अध्यक्ष अलेक्स रेजिनाल्डो, आमदार विजय सरदेसाय, डिलायला लोबो आणि हेर समितीचे वांगडी हजर आशिल्ले. कला आणि संस्कृती, शिक्षण, अबकारी, रान खाते आणि हेर महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. 3 वर्सां पयलीं सभाघरात दिल्ली आश्वासनां अजून लागू जावंक ना अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. 17 डिपार्टमेंटांची अश्युरन्सां चड करून एज अर्ली एज 2023 म्हळ्यार 3 वर्सां पयलींची अश्युरन्सां जी हावजान दिल्ली ताजी पुर्ती जाल्या काय ना हें चॅक करपाक अश्युरन्स कमिटीची मिटींग जाली. आतां थंय हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आयले आनी पर्टिक्युलर अश्युरन्स फॉर एग्जाम्पल आतां दर्या एक पंचायतीचो ग्रामसेवक सेक्रेटरी म्हणून कसो बसता. पंचायत डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की आमचे कडेन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा म्हणून आमी ताका बसयतात. मागीर ग्रामसेवकाचें क्वॉलिफिकेशन कितें आनी पंचायत सेक्रेटरीचें क्वॉलिफिकेशन कितें आनी अश्युरन्स कितें दिल्लें मंत्र्यान की जंय सेक्रेटरी ना थंय आमी इमिजिएटली अपॉयंट करतले. आतां कितल्यो पंचायती आहा 191 पंचायती आहा. आतां अजून मेरेन 3 वर्सां नंतर अश्यो पंचायती अजून आसा काय जंय सेक्रेटरी ना. विचारल्यार तांचे कडेन इन्फॉर्मेशन ना. पूण पंचायती आसा ह्यो आमी दाखोवन दिल्यो आनी चेअरमॅन ऑफ द कमिटीनूय दाखोवन दिली की ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक आहा राय म्हणटा ती पंचायत जंय सेक्रेटरीच ना. So, in other words, the department is paralyzing the working of the local self-government body. As a committee chairman, हांवें सगळ्यांचे हायस्ट रिपोर्ट दिले आसले. We have not completed everything. We have completed till 24 session जालें तितल्यान गेल्या दिसा म्हाका. So 25-26 उरला. So we are hurrying up. So आज meeting start जाली 4 o'clock, 4:30 start जाली, 6:30 कामां जाल्या. I can't keep the staff more than that. We have kept them for a long time, but hopefully we'll have a meeting. We have bi-monthly, we have meetings, sometimes monthly. We'll have another meeting fast to complete and some more assurances. But we'll submit the report next session. I will submit another report. बिरेस्तारा सांजे वेळार मध्य प्रदेशातल्या अलिराजपूर जिल्ह्यातल्या बोरी पोलीस स्टेशन वाठारांत घरफोडीच्या सावार चोरयेचो तपास करपी गोंय पुलिसांच्या पंगडाचेर जमावान अचकीत हल्लो केलो. गोंयचो पुलीस पंगड भादिया गांवांतल्यान ताब्यात घेतिल्ल्या दुबावितांक घेवन परत गोंया येतना ही घडणूक घडली. खंय आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रारा गोंयांत दाखल जाले. तांच्या 3 दिसांच्या गोंय भोंवडेर ते गोंयच्या आपाच्या फुडाऱ्या वांगडा तशेंच कार्यकर्त्यांची भेट घेतले. पक्ष संघटन आनी येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर सविस्तर चर्चा करतले. गोंयांत आप पक्ष अदीक घटमूट करपाच्या दृश्टीन ही भोंवडी महत्वाची मानतात. जिंदाबाद जिंदाबाद
की आमका जाय आमका जाय गोवा में कितने दिन का दौरा है, क्या विजिट है? कुछ मैं 3 दिन की गोवा ट्रिप के ऊपर आया हूँ। कल हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान साहब यहाँ पे आए थे और पिछले 15 साल से गोवा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है। एक मिनट 15 साल में उन्होंने केवल और केवल गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से सरकार चलाई है। गोवा के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हर जगह गोवा में प्रदर्शन हो रहा है। जैसे चिंबल में नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वहाँ के गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पेडमेकर्स अपनी हेल्थ केयर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मायम में विलेजर्स फार्मर्स जो हैं वो माइनिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही है। उसके विपरीत कल जैसे भगवंत मान साहब ने बताया कि पंजाब के अंदर हेल्थ केयर के क्षेत्र में दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हम लोगों ने हर परिवार को दिया है। वहाँ पे बिजली मुफ्त है, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही है, लोगों को पानी मिल रहा है। नाउ गोवा ऑल्सो वांट्स चेंज एंड आम आदमी पार्टी की तरफ लोग बड़े उम्मीद से देख रहे हैं। बेतूल ONGCत जाल्ल्या इंडिया एनर्जी सप्तकाची सांगता जाली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी मुखेल सोयरे म्हणून ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यात वेगवेगळ्या देशांचे प्रतिनिधी सुमार 75,000 परस मायज प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो। इथेनॉल सारखे पर्यायी उर्जा स्रोत आपणायिल्ल्यान इंधन आयातीचेर आदारून रावप उणें जालां अशें इराडेलचो अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास हांणी सांगलें। 2050 मेरेन संवसारीक तेलाची मागणी वाडपाक भारताचो सगळ्यात व्हडलो वांटो आसतलो अशें तेल निर्यात करपी देशांची शिखर संघटना ओपेक कंपनीच्या संशोधनांतल्यान दिसून येता अशें ओपेक संशोधन खात्याचे प्रमुख अब्देरजाक बिन युसेफ हांणी सांगलें। इंडिया एनर्जी सप्तकाचे कार्यावळीत उर्जा धोरण, नितळ उर्जा, गुंतवणूक, उर्जा सुरक्षा आनी जागतीक भागीदारी हांचेर भर दिल्लो। आपण भाजपात प्रवेश करतलो अशें आपणे केन्नाच सांगूंक ना म्हणून आपाचो आदलो गोंय अध्यक्ष अमित पालेकार सांगता। आपूण खंयच्या राजकीय पक्षांत सामील जातलो हाचो निर्णय सांताक्रूज, चिंबला, मेर्शेचे लोक आपली फामिली आनी बरे मागप्यांचो सल्लो घेवन घेतलो म्हणून आपणे स्पश्ट केल्ल्याचें पालेकाराचें म्हणणें। भाजपा आड सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा अशें पालेकार उलयलो। भाजपात आपूण प्रवेश करतलो अशें आपणे केन्नाच म्हणूना। आपूण खंयच्या पक्षात प्रवेश करतलो हाचो निर्णय सांताक्रूज, चिंबला, मेर्शेचे लोक आपली फामिली आनी बरे मागप्यांचो सल्लो घेवन निर्णय घेतलो म्हूण पालेकारान स्पश्ट केलें। अमित पालेकार आप पक्षांतल्यान भायर सरले उपरांत भाजपात वता म्हूण चर्चा सुरू आशिल्ल्यो। आपणे सदांच भाजपा आड काम केलां। मतां फुटिल्ल्यान भाजप गोंयांत सत्तेर आयला। सगळ्या विरोधी पक्षांनी भाजपा आड एकठांय येवपाची गरज आशिल्ल्याचें पालेकाराचें म्हणणें। आयका हे गजाल आसा पळय खंयच्या म्हाका अलायन्सेस इन द नीड ऑफ द आर म्हाका पॉलिटिकल स्केपगोट करपाक खंय ना खंय तरी माय एडवोकेटिंग द फॅक्ट ऑफ पॉलिटिकल अलायन्स टू डिफीट BJP हें रिजन आसा अशें म्हाका अजून पर्यंत दिसता आनी आतां एक तर पक्कें दिसपाक लागला। कारण भारतीय जनता पार्टीचें जें सरकार हांगा जें आसा तें लोकांक नाका पूण ते पॉलिटिकल कॅल्क्युलेशना खातीर खंय ना खंय तरी पॉलिटिकल स्प्लिटाक लागून जे डिफरन्सीस ऑफ हे आसता पळय ताका लागून वोट स्प्लिटाक लागून जे जाता ते जर बंद जातले जाल्यार आय थिंक इवन काँग्रेस पार्टी गोवा फॉरवर्ड RGP ऑल who say that they are against BJP will have to align in some form or the other. आनी ते जर जातलो जाल्यार ते म्हाका दिसता मोमेंट आतां जावचें पडटलें एज यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट एंड एज लीडर ऑफ काँग्रेस आय अर्ज दॅट ही शूड ऑल्सो इम्प्रेस अपॉन द पॉलिटिकल पार्टी दॅट ही बिलोंग्स टू की हे अलायन्स फॉर्मेशन आतां जावपाक जाय। अर्थाचो अनर्थ खंयच करनाका। हांवें सांगिल्लें की म्हजें पॉलिटिकल डिसिजन ऑफ जॉयनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी वील बी टेकन बाय पीपल ऑफ सांताक्रूज, चिंबला, मेर्शे जे म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, म्हजी फॅमिली आसा आनी म्हजे जे वेल विशर आसा
थंयच BJPक जॉईन जातलो म्हणून हांवें म्हणून आशिल्लें आनी आतां म्हाका म्हणपाचेंय ना. आमचो विरोध सदांच BJP विरोधान काम हांवें केला. BJPचे स्कॅम्स एक्सपोज करप, BJPचे जे वायट आसा, करप्शन आसा तें एक्सपोज करपाची जबाबदारी आमी घेतिल्ली. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ जॉयनिंग. एक नवो मुवमेंट बिल्ड जाता तो हरवळ्या जाता. हरवळ्याचो वॉटरफॉल सेव करपा खातीर, हरवळ्या देव रुद्रेश्वराचें देवूळ आसा तें सेव करपा खातीर फाल्यां कमिटी बरोबर म्हजी मिटींग आसा. लोकांक ह्या मुवमेंटाचें खबर ना, बट देर इज अ मायन वीच इज स्टार्टेड ऑपरेशन जस्ट टचिंग हरवले वॉटरफॉल आनी टेम्पला कडल्यान 50 मिटराचेर आनी पांडव केव्स जे आसा ताजे कडल्यान 200-250 मिटरा भितर वेन इट इज एन आर्किओलॉजिकल सेन्सिटीव सायट. थंय एक मायनाची ऑपरेशन सुरवात जाल्लें आसा आनी दीस इज ऑब्वियसली विथ द ब्लेसिंग ऑफ द गव्हर्मेंट. सो समवेर समथींग नीड्स टू बी नाव टेकन केअर ऑफ. हो मोमेंट आमी फाल्यांच्यान सुरू करतले. दीस मोमेंट इज टुडे विक्ट्री ऑफ पीपल. आनी आज जर आमकां हरवळ्या आनी साखळे बसून हे करचें पडलें जाल्यार तोय मोमेंट आमी गोंयभर करतलो. कारण भंडारी समाजाचें आराध्य दैवत म्हणून तेका आमी म्हणटा देव रुद्रेश्वर, ताजेर घालो घालपाचो प्रयत्न सरकारान सुरू केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रोहित मोन्सेरात महापौर म्हणून कायम रावतले काय विधानसभा वेंचणूक लढयतले हे विशीं निर्णय पक्ष घेतलो. जी वेंचणूक पयली येतली ताचेर चर्चा करूया म्हणून मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. रोहित मोन्सेरात पणजे महानगरपालिकेचो महापौर म्हणून कायम रावतलो काय येता ते विधानसभा वेंचणुकेत देंवतलो काय म्हणून पत्रकारांनी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांकां प्रश्न विचारिल्लो. रोहित परत या फावटी मेयर जातलो. म्युनिसिपालिटी उरतलो. इलेक्शन पहिले हा ते पहिले सांग. ना ते बरें आहा, ते बरें आहा. लेट अस टॉक ऑन दैट ना इलेक्शन. तू ऑलरेडी बीजेपी इज फर्स्ट. म्युनिसिपालिटी आसा. प्लॅन करतालो रे. प्लॅन कितें आहा तें म्हाज्या मतीन आहा. तुका सांगून कसलो फायदो ना. ना पण अशें म्हणटा. सुरावले गावात केंद्र सरकाराच्या प्रस्तावित नक्षा सर्वेक्षणाक सिरावलीच्या थळाव्यांनी खर विरोध केलो. 3D नॅशनल जिओ स्पेशल नॉलेज बेज लँड सर्वे अर्थात नक्षा येवजणेविशीं गांवच्या लोकांनी दुबाव उक्तायला. तशेंच ही येवजण गावात चालीक लावची न्हय असोय थाराव बसकेत एकमतान संमत जाला. पळयात. शुक्रारा सुरावले गावात खासा बसका जाली. सुरावले गावातल्या थळाव्यांनी केंद्र सरकाराची 3D जमीन सर्वेक्षण येवजण नक्षा हाजेर खर तिडक उक्तायली. मुखेलपणान शारा खातीर आशिल्ली ही येवजण गांवगिऱ्या सुरावले वाठारात कित्याक चालीक लायता असो प्रस्न गांवकारांनी मांडलो. पंचायतीन आपयले खासा बसकेत राज्यभर एकसारको सर्वेक्षण करिनासतना वेचून काडिल्ल्या गांवची निवड करप अन्यायकारक आसा अशें सांगून गांवकारांनी हे सर्वेक्षण खरपणान न्हयकारले. तशेंच पारदर्शकता नाशिल्ल्याचो आरोप करून भूंय सर्वेक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक गांवकारांच्या रागाक तोंड दिवचे पडले. राज्य सरकारान गोंयभर एकसारको सर्वेक्षण करचे बगर सुरावली ही येवजण चालीक लावची न्हय असो थाराव बसकेत पास जालो. Definitely, conveying all these things to our superiors and we will come to a better decision. So, the vision behind this Naksha project is that all the urban areas of the country have to have correct records. So now the technology has been changing, also the land use has been changing. So what the government thought that we should have proper records for all the properties for the country. But since India is a huge country with diverse terrains and diverse people, it was decided to take it up as a pilot in 150 ULBs across the country. Because why have you put here not taken Bedulbati? Why have you not taken Kulva? Why is only Sarauli picked out from here? That's my question. So एका कितें हा मारगांवचो करून फकत मारगांवचे सेपरेट आता कशें आसा मारगांव तेंच उरतलें. मारगांव तुमचे सेरावली विलेज हा न्हू, सेरावली विलेज उरतली एज पर सर्वे रेकॉर्ड्स. आज तुमकां सर्वे रेकॉर्ड तुमचो प्लॅन हा विलेज प्लॅन ऑफ सेरावली, तोच तुमकां न्यू प्लॅन मेळटलो विलेज प्लॅन ऑफ सेरावली. फॉर मॉडर्नायझेशन टेक एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. Survey is looking done by the state government, not the central government. Yeah. Because in 1972, the state government had done the survey and not the central government. Why do I say state government is? Because the central government takes all the information about our villages and churches, temples, mosques, and then they do what they want. They get the information directly from here. चार-पांच पंचायत आणि तुम्ही सीमा तुका सांगता तुमगे बॉडी मिटिंगे रेजोल्यूशन घेवन धाडय दॅट वी डोंट वॉन्ट दिस सर्वे. बिश्टे एक बस ना काही आणि सगळें आमी तुमकां सांगपाक पडटा व्हेरी सॅड सिट्युएशन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
दवर्ली वाठारात येवपी शारीकरणाक शेतकारांनी खर विरोध केलो. आपल्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरिल्ली शेतकी जमीन नश्ट करपाची मात्तूय इत्सा ना अशें शेतकारांचें म्हणणें. आमचे पोट ह्याच शेतांनी पिकिल्ल्या पिकांचेर आदारून आसा आनी शारीकरणाक लागून तांच्या आर्थीक सुरक्षेचो धोको निर्माण जातलो असो भंय तांच्यांनी उक्तायला. दवर्ले वाठारात शेतकार शेतां कोसोवन आपली पोटां भरतात. या शेतकारांनी आयज मेरेन आपले पुर्वजांचे दायज तिगोवन दवरला. मात सध्या या शेतकारांचेर एक नवें संकश्ट कोसळ्ळां. दवर्लेच्या चडशा लोकांच्या घरांनी अर्बनायझेशन सर्वे करपाची नोटीस आयिल्ल्यान लोकांचेर आकांत आयल्या. या नादी लेगीत वाठारात अशीच नोटीस आयिल्ली आतां परत आयला. आमकां हे शारीकरण नाकाच. आमकां आमचो गांव आसा तसोच जाय. आमी आसा तशीच बरी आसा. आमकां कॉन्क्रिटाचें जंगल नाका अशें म्हणत थळाव्यांनी खर विरोध केलो. कोण सांगतालो आमकां कोण येयलो ना आमगेल्या पेपर मुजा कोण सांगिल म्हाका पेपर दिल्यार घेयनाकाय एश म्हूण कोण तो खबर कोण सांगिल आज आतां आमी शेतान उलयतना पण खबर ना कित्याक लागून ते पेपर ते म्हाका कांय खबर ना. ओके अर्बनायझेशन म्हणटा तेका आमकां खबर ना. आतां आनी आमगे भुरगीं शेत रोयताय नुगो हे शेत कोण रोयताय आतां आमगे जाणटी सोंसपाचे. आतां भुरगीं शेत रोयताय सगळे आतां गव्हर्मेंटान दूद दिले आनी तेच कोण दूद घेयच ना. आमगे भुरगीं आयकताय आमगे आमकां शेत रोवपा जाता आतां सांबाळून दवरपाक जाय न्ही शेती. भुरग्यांक सांबाळून दवरताय चल ना ते आतां भुरग्यां कितें कोताय ते चुलीचेर रांदनाय आतां गॅसीचेर रांदताय सगळीं. आमी चुलीचेर रांदून आमी येयली जळ उज्याचेर न्हू कोण रांदिता उज्याचेर. एसटी समाज सगळो चडसो एसटी समाजाचो लोक चड आहा हिंगा मेजॉरिटी तेंगे चड आहा. सो तेका लागून आमगे एसटी समाजाचे लोकांक कितें तेंगे आवय बाबायन केलें तें ती मुखार तें खबर दवरताय. सो तेंगे तें आमकां नाका बंद जालें. ओके हांवें आयकलां की गव्हर्मेंटाचे थोडे ऑफिसर्सून सर्वेचो एक फॉर्म बीन दिला तुमकां. हय तें दिलें म्हळ्यार लोकांनी तें एक्सेप्ट केलो ना तेंच्यांनी. घेवन दवरलें तें परतून तेंगे कांय हें केलो ना रिप्लाय केलो ना कांय ना. ओके सो तुमकां नाका ना आमकां नाका कित्याक आमगे हिंग चडसो लोक शेतकारी आनी आमगे लोक शेतां जायतो वावर कोता. ती भाजी रोयताय मागीर वर्सा एक पीक काडाय जी भाताची. सो तेका लागून आमकां तें नाका. आनी तें केलें जाल्यार PDA केलें जाल्यार आमी सगळीं वयतालीं शेतां बी आनी आमकां कांय रोवपा मेळपाना कांय आसूच ना. आमगे एक लायव्हलीहूड म्हणटाय तें कांय आसूच ना. तेका लागून सो आमकां तें नाका. आनी हें सगळें एक्वायर कोतलें हिंग मागीर हें कॉन्क्रीट जंगल जातलें. सो तेका लागून नाका. ऑलरेडी कोंकण रेल्वेन आमगे जायत जमीन वयल्या आनी तेय आनी मुखार आनी वतलेय म्हणटाय. सो तेका लागून आमगे उलतें आमकां जाय. सो आमगे आदल्यान आमी कोगल्यांक करून दवरलेलीं. सो तें आमकां आतां आमगे मुखार हें आमकां हें करूंक जाय देखून आमी हें जायत करून दवरताय आतां. सो तेका लागून आमकां नाका. सर्वे करपाचें गेल्ले मेन्शन साकून तें कितें म्हणटा urban seeking cooperation of conducting the urban frame survey म्हणून ते कितें हाडून म्हाका दिसता की म्हाका पंचायतीन आमकां एक लेटर इनवर्ट केला तेंच्यांनी. पूण हांवें आयकलां ते भशेन ते शेतान गेले खंय कोण तरी गेले एक्झॅक्टली कोण तेका आमकां खबर ना. पूण आमचे एसटी लोक तो शेती करपाचो ते शेतां कितें करून दवरून काम करपाचो तांचे कडेन वचून ती फॉर्मां दिवप आनी तांकां ती फॉर्मां दुसरे दिसा व्हरपा येवप दॅट इज रॉंग. तांकां त्या फॉर्मान कितें बरयलां तें कित्याक तें कांय खबर ना. तेन्ना जाता जाल्यार पंचायतीन दिवपाचें ना कन्सर्न पंच सरपंचाक मेळपाचें हे जी म्हणून तांच्या वाटपाक अशे तरेन तें सांगपाक जाय. स्पश्टपण तें कांय कळूनच ना तुमी तांकां शेतान वचून फॉर्मां दिवप आनी ती आयज ती ना परती व्हरत येवप म्हणप हें म्हाका बरें लागना तेंचें. कसली फॉर्मां ती आतां आमकां कांय कळना. आमकां एक पेपरान सांगलां दिला म्हणून की आमी इन्क्वायरी करतले आनी आमी लोकांक मेसेज दितले बीन त्या फॉर्माक तुमी कांय फिलअप करूं नाका. येयले ताका परतून धाडा पंचायतीन वचा सरपंच मेळा ना त्या उपरांत आमी बरोवन दितली म्हणटी कितें आहा तुमी. समज हे अर्बनायझेशनाक लागून करता जाल्यार सर्वे ना आमकां पळय आमी आसा तेच बरें आसा. आमकां ती म्युन्सिपालिटी वचपाचें आमकां आमची एसटी लोक चडसो शेती कितें करपाचो लोक. सो आमी तरी थोडी आमची जमीन कितें आसा ती तर म्युन्सिपालिटी घातली. आमकां मुखार हें व्हरपाचें ना. आमी ह्या फुडें पयलीं केल्ले ते नाका म्हणून आमकां. म्हाका दिसना आमकां हितून घाले जाल्यार आमकां जी आमचें कितें करपाचें आमचें फोडपाचें चडसो लोक PDAन तर घातले जाल्यार आमकां हें कांयच आमचें उरचें ना.
आमी तेजेर पोट भरता. आमचे एसटी लोक दवरली चडशे दवरली एसटी लोक आसा. सो म्हाका दिसता हेजेर आमी ओपोज केल्ली आहा. मिटिंगान 8 तारखे परती आमची मिटींग ताका आमी ओपोज करतले. लोकांनी ओपोज केला खरी हा, लोकां नाका म्हणून. सो आमी लोकां सांगत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सकाळच्या खबऱ्या बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. श्री शांतादुर्गा किटलकांनीची वर्सुकी जात्रा 30 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2026 मजगतीत जावपाची आसा. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपल्या इष्ट परिवारा सयत जात्रेक उपस्थित रावन श्री शांतादुर्गा किटलकांनीचो आशीर्वाद घेवचो असो उलो देवळाच्या समितीन मारला. जात्रे निमतान 3 दीस भरगच्च कार्यावळींचे आयोजन. दुसऱ्या दिसा सकाळी नवचंडी वाचन, दनपारचे 12:15 वरांचेर मल्टीपर्पज सभाघराच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर घालतले. दनपारच्या 12:30 वरांचेर महापूजा, आरती आणि महाप्रसाद जातलो. रातच्या 10 वरांचेर श्रींची विजय रथांतल्यान मिरवणूक, आरती आणि प्रसाद आसतलो. रातच्या 10:30 वरांचेर कला चेतना वळवय निर्मित आणि श्रीनांका क्रिएशन नागेशी बांदोडा प्रस्तुत 2 अंकी कोंकणी नाटक फ्रेंड रिक्वेस्ट सादर जातले. तशेंच दुसऱ्या दिसाची पुराय कार्यावळ श्री नारायण बांदेकर आणि फॅमिली वतीन पुरस्कृत केल्या.